Viewers, welcome back to Jaddo Speak. Before we went into the break, we were discussing the late Mathani Bab Saldana's views on Mopa Airport. We have with us Sunil Shet and Vithoba Bagri, who are discussing the future of Daboli Airport. तर विठोबा बाब तुम्ही म्हणताले की माथानी बाबांचे किती पळय युजीडीपीन जे म्हणला की माथानी बाबाचे व्यू आशिल्ले मोपा एअरपोर्टाचेर तुमचे किती तरी वेगळे हे मत आशिल्ले माथानीन केन्ना मोपा एअरपोर्टाचे समर्थन केल्ले अशें खंय तर हें ना तर माथानीची मिसेस जी उलयली ताणी सांगला पूण माथानीन केन्नाच अपोज केलो ना मोपा एअरपोर्टाक ताका लागून माथानीचे जर हे घेवन फुडें सरतात कितें सांग मेल्ल्या मनशाचे हे करून सिंपती घेऊन जर पुढे दाबोली एअरपोर्टा खातीर आणि मोपाक जर विरोध करता हो विरोध सारको न्ही तातूंतल्यान राजकारण म्हाका तरी दिसता आणि राजकारणान मुखार येतलें तुम्ही कुठ्ठाळे लागी म्हणून तुमकां विचारता माझ्या मतानुसार दाबोली किंवा मोपा ह्या दोन्ही विमानतळाक घेऊन राजकारण्यांनी राजकारण करपाचो प्रयत्न करचो न्ही पहिली गजाल करत आयल्या म्हणजे लास्ट कितलीशी वर्स जाली पण सद्याक तो तांकां एक इश्यू जाल्लो आसा पण जेन्ना माथानी साल्दाना 2002 वर्सा कुठ्ठाळे मतदारसंघांतल्यान निवडून आयले तांचें एक प्रामाणीक स्वप्न कितें आशिल्लें की खंयच्याय परिस्थितींत दाबोली विमानतळ जो आसा तो दाबोली विमानतळ हो प्रोटेक्ट आनी प्रिजर्व जावचो त्याच बरोबर तो सिव्हिलियन एअरपोर्ट जावचो हे तेंचे डिफेन्स कांयच आसचें न्ही ताबो हो पूर्णपणे गव्हर्मेंटा कडेन आसचो आणि तांचे स्वप्न जे आसा ते तांचे स्वप्न पुराय करपा खातीर जेन्ना तांची सौभाग्यवती एलिना साल्दाना जेन्ना आतां कुठ्ठाळे पोटनिवडणुकीन जेन्ना रावपाची शक्यता आसा तेन्ना तिका ऑपोज करपा खातीर जर कोणी मुखार सरोन ना युजीडीपीचें स्वप्न अशें आशिल्लें तेन्ना माथानी साल्दानान तें सांगलें अशें म्हणून करून जर तो राजकीय इश्यू करपाचो प्रयत्न करता तें बरोबर न्ही ना बरोबर न्ही हो एक भाग जालो पूण दुसरो ताका सपोर्टींग किंवा कितें म्हणत अशें आसा की तुमी जे पत्र म्हणलें तें पत्र म्हजे कोता हांवें एक वाचलां की इंटरनॅशनल सिव्हील एविएशन ऑर्गनायझेशन ही युनायटेड नेशन्सची एक एजन्सी इन द फील्ड ऑफ एविएशन बी तर ताणें एक सर्वे केल्ली स्टडी केल्ली फाटीं आनी त्या स्टडींतल्यान तांगेले एक रिपोर्ट आशिल्लो की दाबोळी अपग्रेडेशन जर जालें जितलें जाय तितलें तर मोपा एअरपोर्ट कमर्शियली फिजिबल कसोच जायना आनी वायस वर्सा जर मोपा एअरपोर्ट जालो जाल्यार दाबोळी एअरपोर्ट बंद करचो पडटलो हो एक भाग जालो प्रोबेबली हे हाजेर जे सद्या इंटरनेटाचेर गोवा नेट म्हणून जे वेबसायट आसा ताजेर एक हें आयिल्लें आसा की माथानी बाबान 2008 गोमंतक टायम्सा एक आर्टिकल बरयल्लें की मोपा एअरपोर्ट इज अ स्कॅम टू एलिमिनेट गोवा आतां हे खरेंच आयिल्लें 2008 जीटीचेर काय ना हें पळोवच पडटलें पूण नेटार जेन्ना कितें तरी तातूंत तथ्य आसतलें स्कॅम टू एलिमिनेट गोवा म्हणजे गोंयकारपण ना करपा खातीर दाबोली एअरपोर्ट ना करप कित्याक मोपाचे सायडीन खुबशे बिल्डरांनी जमनी घेतल्यात आनी खुबशे भायले लोक येतले खुबशी बिल्डींग जातल्यो आनी गोंय भितर खूब कमी जातली हांव सांगता तेन्ना सुद्दां कोकण रेल्वे जेन्ना जाताली तेन्ना सुद्दां सावथाचे लोक अपोजच करताले भायल्यान लोक येतले हे जातले आता चडसो फायदो सावथाचेच लोक घेता बॉम्बे वचणारे लोक जे सावथाचेच चड आसा ही म्हाका दिसना भायले लोक आनी जमिनी घेतल्या भायले लोक घेतले तुमची कोतान खरेंच जमिनी घेतल्या माझ्या माहितीनुसार म्हाका दिसता मोपा विमानतळाच्या लागसार परिसरांत खुबश्या राजकारण्यांनी तशेंच व्हडले बिल्डरांनी थंय जमिनी घेतलेल्यो आसा अशें म्हाका एक इन्फॉर्मेशन आसा पण मोपा जेन्ना हो एअरपोर्ट जातलो तेन्ना ऑटोमॅटिकली त्या जमनीक दर वाडटली ताका त्याचो इम्पॉर्टन्स वाडटलो होवूय तांचो ऑब्जेक्टीव आसतलो त्याच बरोबर पर्यटन हें डेव्हलप जातलेंच जावपाकूच जाय पण ताचो अर्थ असो जावपाक जायना की पर्यटन डेव्हलप करता करता मनशाचेर त्या थंयच्या स्थळाव्या शेतकऱ्याचेर एक उपासमारीची जर पाळी येता आसत जाल्यार कसले प्रकारचो डेव्हलपमेंट मुद्दो आसा पूण म्हाका सांग एका गांवांत एक धरण बांदचें जालें धरण बांदलें पूण थंय लोक आसा तांकां दुसऱ्या जाग्यार हें करचें लागलें न्हू कितें तरी सॅक्रिफायस करचें लागतात ना पूण सॅक्रिफायस सदां लोकांनीच कित्याक करपाची बरें राजकारणी सदां धरण म्हणजे एक एअरपोर्ट येता जाल्यार सायडीन जमनी घेवन आपलो फायदो करतलो आनी लोकांनी सॅक्रिफायस करप राजकारणी फायदा करतात बिझनेस मायंडेड लोक जास्त ते जमनी घेतलेच न्ही तांकां कोण आडोवंक शकना तो गोंयचो आसूं गोंय भायलो आसूं तो जमनी घेतलो पण जे शेतकरी जर गोंयच्या हिता खातीर जर गरज आसल्यार ते शेतकरी
हे करप शेतकऱ्यांचे कॉम्पेन्सेशन जे आहे ते शेतकऱ्यांक मेळोंक जाय. कितलेशे शेतकऱ्यांचे थंयचो आक्षेप आसा की आमच्यो ह्यो ज्यो पळय शेत जमीन ज्यो आसा त्या शेत जमनीचेरूच आमचो उदरनिर्वाह जावन आसा आनी हे जेन्ना जर गव्हर्मेंट ताब्यान घेवन जर आमकां तेचे पासून पयस करता जाल्यार आमी जगपाचें कशें असो त्यांचो एक मोठो प्रामाणीक प्रश्न आसा कोणाचो शेतकऱ्याचो. तेन्ना तो प्रत्यक्षात पयलीं सोडोवपाची गरज आसा आणि मोपा विमानतळा खातीर इतली घाई गडबड करपाची गरज ना. हळूहळू तुम्ही करा. नाव माझे मत ना अशें न्ही, घाई करपाची गरज ना. कारण कारण सद्याक दाबोलीचे जेन्ना तुम्ही विस्तारीकरण करता खंयचे एका गजाली कडेन पयलीं लक्ष केंद्रीत करा, तो पयलीं पूर्ण करा आणि तो पूर्ण केल्या उपरांत मागीर तुम्ही त्याची प्रोसेस सुरू करा. आणि म्हणजे परत हे मोपा आणि दाबोळी को एक्झिस्टन्स जावं येता की हालींच मुख्यमंत्री पर्रीकरान सांगला की दोन्ही एअरपोर्ट कशा भशेन दोन्ही एअरपोर्ट उरतले. वन एअरपोर्ट पर डिस्ट्रिक्ट हातूंत ते बसता. पण एट द सेम टायम 2000 जेन्ना अटल बिहारी वाजपेयी प्रायम मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना एक कॅबिनेट डिसिजन जाल्लें आसा की मोपा जर जालो जाल्यार दाबोळी बंद करपाचो. हे कॅबिनेट डिसिजन हालींच 2010 सेंट्रल गव्हर्मेंटान ओवररूल केलें की मोपा हो एअरपोर्ट जालो जाल्यार दाबोळी चालू दवरपाचो. आतां 2000 ते 2010 वर्साक डिसिजन चेंज केलें की दाबोळी जालो जाल्यार जो मोपा जालो जाल्यार दाबोळी बंद करपाचो. हे डिसिजन चेंज केलें. मोपा एअरपोर्ट फाल्यां जर कॉमेन्स जालो जाल्यार जाता म्हळ्यार एक 10 वर्सां जावपाक शकतात. 10 वर्सां परत डिसिजन चेंज जावचें ना कित्याक वयल्यान. फक्त 500 कोटी आमी दाबोळी इन्वेस्ट केल्या म्हणूनच इतल्याच कारणा खातीर लोकांनी मानचें की दाबोळी बंद जावचना म्हणून 500 कोटी म्हणटा तो तसो गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटा दृश्टीन काही न्ही. जाय तशें करपाक शकता. मोपा जर एक वेळ जालो ना तर मोपाच्या साठी परोळे जे चिपी महाराष्ट्रात सिंधुदुर्गान एक एअरपोर्ट जावपाचो. सो मोपा जर जालो ना तो चिपी जातलो. चिपी जालो जाल्यार उलट जे मोपा जर एअरपोर्ट जालो तर गोंयाच्या एक आसा आणि समको जर चिपी जर परोळे जरी जालो जाल्यार ते सिंधुदुर्गाक त्या लोकांक कोकण एरिया जी आसा तेवटेन आनी डायवर्ट जातली. तेच्या पेक्षा मोपा जाल्लो बरो न्ही. पण जेन्ना आमी म्हणटा की चिपी जालो जाल्यार तांकां फायदो, सावथाचे लोक म्हणटा की मोपा जालो जाल्यार महाराष्ट्रा फायदो. महाराष्ट्रा फायदो गोंयाक चिपी जालो जाल्यार गोंया फायदो. ना गोंयाकच फायदो. चिपी जालो जाल्यार गोंयाक फायदो न्ही न्हू. कसो म्हणजे तशें डिस्टन्स वायज पयस न्ही ते. ना मोपा जालो जाल्यार चड गोंयाक फायदो जातले न्ही. गोंया फायदो जावप म्हणल्यार आमी हे म्हत्वाचें खूब की गोंया फायदो जावप हे इम्पॉर्टंट काय साऊथ गोवाक फायदो जावप आनी नॉर्थ गोवाक फायदो जावप. आता सध्या पॉलिटिक्स जे आसा साऊथ गोवा नॉर्थ गोवाचे पॉलिटिक्स म्हणजे गोंयचे कोण चिंतत ना. आता तेन्ना पळय काँग्रेस गव्हर्नमेंट आसले तेन्ना सुद्धा मोपा हे जे आसा ते स्टार्ट जातले. तेन्ना सुद्धा मोपा जाय आशिल्लो. आता बीजेपी गव्हर्नमेंट आयले तांकां सुद्धा जाय. फक्त वेरेज UGDP जी फक्त साऊथाक जी आसा तीच विरोध करता. आता नॉर्थाक UGDP तितले पक्षाचो हेच ना म्हणून तांकां मोपा नाका. तुमकां कितें दिसता की सावथाच्या बाबतींत न्ही अशें फक्त UGDP जाय म्हणून काय काँग्रेसीचें कितें आहा धोरण? म्हाका दिसता सगळ्याच राजकारण आनी सगळे आमदार जे आसा त्या आमदाराचें अशें प्रामाणीक मत आसूं येता की खंयच्या परिस्थितीन दाबोळी विमानतळ वाचचो. पॉयंट नंबर 1. पण जेन्ना आमी मोपा विमानतळाचो प्रश्न नजरे मुखार हाडटा आनी मोपा विमानतळ जावचो म्हणटा म्हाजें मत आसा तो जावचो. पण त्याच बरोबर एक काणकोणच्यान जर एक विमानतळाचेर वचपाक सोदता मोपा जाल्यार तेजो टायम कन्ज्युमींग ट्रॅव्हलिंग करपा खातीर आनी आर्थीक जी ताका पळय नुकसाण जातलें ताचो जर विचार करीत जाल्यार मोपा परस त्या मनशाक दाबोळी विमानतळ चड श्रेयस्कर. तशें म्हणटा पेडण्याचो मनीस जर दाबोळी येतलो जाल्यार ट्राफीक वाडलेली आसा. सद्याक दाबोळी विमानतळ अस्तित्वांत आसा. सुटपाचें आसा जर ताका तो वयतलो जाल्यार न्हू सद्याक दाबोळी विमानतळ सद्याक सेंट्रलाक आसा आनी सद्याक तो अस्तित्वांत आसा न्ही. मोपा विमानतळ हेजे मुखार जातलो. फ्युचर कोणें पळयलां? फ्युचरा खातीर प्रयत्न करप गरजेची गरज आसा. फ्युचरा खातीर प्रयत्न करप गरज आसा. पण त्याच बरोबर म्हाजें एक परत प्रामाणीक मत आसा की मोपा विमानतळ तुमी अवश्य करा. पण त्याच्या खातीर कॅबिनेटान किंवा गव्हर्मेंटान गोवा गव्हर्मेंटान माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांनी सांगलेलें आसा की मोपाय विमानतळ जातलो त्याच बरोबर दाबोळी विमानतळ हो आसा तसोच उरतलो म्हणून. पण तो जर उरता आसत जाल्यार एकदम बरी गजाल. पण ती भुमिका गव्हर्मेंटान क्लियर करप गरजेचें आसा. दाबोळी एअरपोर्ट बंद जावचे हेचे नात न्हू.
ते दाबोली चालूच उरचो. नाही भंय कितें आसा की नॉर्थाच्या लोकांक दाबोली एअरपोर्ट बंद जावचो ना अशें ना. अशें ना, हय. पूण राजकारण्याचे मनान अशें आसपाक येता की एकदां मोपा जालो आनी फॉर वेगळे कारणां खातीर म्हणजे मुद्दाम अशें न्ही, पूण वेगळे कारणां खातीर जर दाबोली बंद पडटा जाल्यार आमकां कितें जाता पडून गेला बंद पडूं दी, हो लोकांक भंय आसा. ना, दाबोली बंद कशी decision गोवाच्या लोकांक एक गॅरंटी कशी जातली, ती गॅरंटी मेळप गरजेचें जावन आसा. गॅरंटी कशी मेळप, ती गॅरंटी मेळप, ती गॅरंटी लोकांक दिवप सरकारान खूब गरजेचें जावन आसा. आनी ती जर गॅरंटी जर सरकार लोकांक दिता आसत जाल्यार मोपाक कांय हरकत ना. पूण ही गॅरंटी दिवप कशी? गॅरंटी दिली सीएम आता मनोहर पर्रीकाराक सांगलेले आसा. केन्नाय डिसिजन चेंज जावपाक शकता. कॅबिनेटान सांगिल्लें की दाबोळी बंद पडटा. 2010 सेंट्रल गव्हर्नमेंट म्हणटा की दाबोळी चालू उरतलो, 2020 परत जावपाक शकता. डिसिजन केन्नाय चेंज जावपाक शकता. सो लोकांनी कशी विश्वास दवरप, म्हणजे ज्या लोकांची त्या लोकांक खरें आसा काय ना म्हाका खबर ना, पूण ज्या लोकांक दिसता की आपले पोट दाबोली एअरपोर्टाचेर आसा, फाल्यां एअरपोर्ट बंद पडलो जाल्यार आमी उपाशी पडटले, अशें खुबशे लोकांक सावथ गोवाचे सिन्सियरली दिसता. म्हणजे हातूंत पॉलिटिकल कसलेंच हें ना. आनी तेजेर ते कितलीं वर्सां तरी आपलें जीवन जगत आसा न्ही. तांचें कितें ते आतां पयले दाबोली एअरपोर्ट पयले जाल्यार पार्किंग स्पेस सुद्धा थंय ना. लोक मॅनेज करतात पण तेजेर हांव एक मत मांडपाक सोदता. पार्किंग स्पेस ना पळय, आतां कितलींशीं वर्सां जालीं दाबोळी विमानतळ थंय आसा. आनी सद्याच्या परिस्थितींत हे ज्यो पळय टॅक्सी ज्यो पळय आसा, ह्या टॅक्सीची संख्या वाडत गेली. म्हळ्यार हें इतलें जें पळय सॅच्युरेशन थंय जें जालां तेजेर कोणाचो कंट्रोल ना. सो हाचेर पयलीं कंट्रोल दवरप गरजेचें आसा. प्रत्येक जाण आपल्यालें पोट भरपा लागून जर थंय टॅक्सीची संख्या वाडत गेली, रिक्वायरमेंट इतलोच, आनी ताका लागून जर गाडयांची जर हजारांनी जर संख्या वाडत गेली जाल्यार मागीर पार्किंगाचो प्रश्न निर्माण जातलो. फ्लायट्स वाडल्या, नंबर ऑफ पॅसेंजर्स जे आसा ते वाडल्या. थंय खंय तरी गव्हर्मेंटान तेचेर नियंत्रण दवरप गरजेचें आसा. ते हे जर पळयलें तर कैराचो जो प्रश्न आसा त्या दृश्टीन कोयर किंवा पक्षी जे आसा जायती थंयसर डिस्ट्रक्शन जाता. एअरवेक हय ते सुद्धा पळोवपाची गरज आसा. मुंबय एअरपोर्टाची भायर अशी झोपडपट्टी आसा, ती जर हांगा तरी कांय ना ते कोतान. थंय सुद्धा विमानां कितलीशी इंटरनॅशनल फ्लायट्स देंवतात. लिमिटेशन जी आसा मोपाची दाबोली एअरपोर्ट ताका लागून लिमिटेशन आसातच, सगळेच मान्य करता की लिमिटेशन आसा. पूण हातूंत कितें सोल्युशन म्हणजे मेन एक कसं जाता की लोकांक, सावथ गोवाच्या लोकांक आश्वासन राजकारण्यांनी कशें दिवप की बाबा दाबोली एअरपोर्ट उरतलो, हाजेर कितें सजेशन आसा? हांगा सगळे जे पळय दक्षिण गोंयांतले जितले आमदार आसा 17 काय 18 त्या सगळ्यांचे आमदारांचें एक मत जावप गरजेचें आसा की तांकां कितें दिसता. क्रॉसिंग अक्रॉस पार्टी लायन्स, अक्रॉस पार्टी लायन्स, वेदर तो खंयच्या पक्षाचो आसूं, मागीर त्या प्रत्येक आमदारान आपली भुमिका स्पश्ट करप की बाबा आपल्याक हो दाबोली एअरपोर्ट वाचचो काय मोपा एअरपोर्ट जावचो जाल्यार सावथ गोवा. त्याच बरोबर नॉर्थ गोवातले जे पळय जितले आमदार आसा त्या आमदारांनी आपली भुमिका स्पश्ट करची की हो जर आमकां जाय जाल्यार तो कित्याक जाय. डेफिनेटली तेंची रिजन्स आसतली, डेफिनेटली हेंची रिजन्स आसतली. म्हणजे ह्या दोनी 40 आमदारांनी मेळून एक मत करप आनी ह्या दोनूय विमानतळाचो विचार करप खूब गरजेचें आसा. दोन्ही विमानतळाचो विचार एक बरोबर करप, फक्त मोपाचो किंवा फक्त दाबोळीचो करप ना, हे इम्पॉर्टंट, खूब गरजेचें जावन आसा. आनी दोनूय विमानतळाचो विचार करून दोनूय विमानतळ हे उरतले अशें ठामपणे सगळ्या संपूर्ण मंत्रिमंडळान तशेंच 40 आमदारांक सांगप गरजेचें आसा. तेन्ना म्हाका दिसता की ह्या लोकांचो विश्वास बसतलो की 40 आमदार एकठांय येयल्या आनी 40 आमदारांचें एक मत आसा की हो दाबोळी विमानतळ उरतलो, त्याच बरोबर मोपा विमानतळ हो जातलो. थँक्यू सुनील बाबा, वी आर रनिंग एब्सोल्युटली आउट ऑफ टायम. थँक्यू विठो बाबा. तुम्ही फर्स्ट क्लास समिंग अप केले की विचार संबंध गोंयचो जावपा जाय, सगळे 40 आमदारांनी करपा जाय, फक्त मोपा फक्त दाबोळी न्ही तर मोपा आनी दाबोळी एअरपोर्टाचो बरोबर विचार जावपा जाय, जाल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. तर व्ह्युअर्स, वी हॅव कम टू दिस डिसिजन दॅट बोथ एअरपोर्ट शूड सर्वाइव, शूड कीप गोईंग इन गोवा. अँड that's it for today. Thank you for watching Jano Speak. Keep watching Prudent Media.